टमाट हो रांदचे कुडींतलो मुखेल घटक. गोंयांत टमाटाचें पीक जाय नाशिल्ल्यान व्हड प्रमाणांत टमाट आयात करचो पडटा. घरांत तशेंच हॉटेलांनी टमाटाक व्हड मागणी आसता. पळयात टमाट भाजये विशींचो हो खासा रिपोर्ट. गोंयची खाद्य संस्कृती आगळी वेगळीच आसा. गोंयच्या हॉटेलांनी मेळपी मेनू संवसारांत हेर खंयच मेळना. सकाळीं मेळपी पातळ भाजी, पाव आनी मिरची भजी हो मेनू तर सगळ्यांच्याच आवडीचो. ह्या पातळ भाजये वांगडाच गोंयांतल्या पारंपारीक हॉटेलांनी टोमॅटो भाजी, सुकी भाजी, सॅलेड भाजी तितलीच रुचीक लागतात. खुबश्या गोंयकारांचो सकाळचो हो आवडीचो नाश्तो. पूण फाटल्या 2 म्हयन्यांसावन राज्यांत आनी देशांत टोमॅटोच्या दरांत असामान्य वाड जाल्ल्यान आमच्या गोमंतकीय पारंपारीक हॉटेलांनी मेळपी टमाट भाजी, सालाद भाजयेचेरूय परिणाम जाला. मात टोमॅटोचे दर 150 तेंकला तरी साखळेचे हॉटेलकार पयलीं आसले त्याच दरान टमाट भाजी जावं सालाड भाजी विकतात आनी गिरायकांक धादोस करतात. लोकांकडेन आनी आमच्या गिरायकांकडेन आशिल्ली सेवा वृत्ती आयज लेगीत आमी तिगून दवरल्या म्हूण साखळेचो फामाद हॉटेलकार लवू जयदेव काणेकर हाणें सांगलें. टमाट वाडला पूण तुमी आमची जो रेट आसा 22 रुपया प्लेट आयज खंय टमाट म्हारग जाला जाल्यार आमी घालपाचें बंद करूंक जाय. आमी ज्या प्रमाणान घालूंक जाय त्या प्रमाणान घालता, कमी करून आनी तो रेटूय वाडोवंक जाय. जेन्ना टमाट सवाय आसता 50 रुपया 60 रुपयाची तेन्ना आमकां 4 रुपयाची धंद्याक मेळ्ळें आसा. आयज म्हारग जालें म्हणून त्या धंद्याक जर आमी कमी प्रमाणान वापरले तेजी जी कॅश आसा ती वयता आनी ते मागीर लोकांक बरोबर लागना. म्हणजे आमी कशें हें करी आमकां म्हणजे धंद्याक जवळ जवळ 55 लोकां सोंपली सारकीच सकाळ म्हणजे आमी असले कितले म्हारग जाले जाल्यार आमी माल तो काय केला सगळेच तर तो माल वाडला, मसालो वाडला, तेल वाडला, ते सुद्दां ते हेका लागतात न्हू सांगा म्हणजे आमी रेट फरक करूंक ना. टमाट वाडला टमाट वाडला जाल्यार आमची 22 रुपया प्लेट आसा भाजी आनी सालादूय आहा त्याच प्रमाणे आमी टमाट तोच क्वॉन्टिटीन घालता आनी त्या प्रमाणे प्रॉडक्ट तयार. पूण आमी ते टमाट वाडला म्हणून म्हारग करप जावं ते घालप ना हें करूंक ना हो उद्देश आमचो ना. आमचो उद्देश कितें आसा की कस्टमराक व्यवस्थीत मेळोंक जाय आनी तेणे म्हणूंक जाय आसा बाबा हो आमचो उद्देश. टमाट लिमिटीचे भायर घालले की आमटूय जाता त्या प्रमाणे आमी ठरावकूच घालता, कमी घालता इतलें आमचें भितर. टोमॅटो बरोबर वालपापडीचे दर बरेच वाडला. मात आमी स्वता लुकसाण सोसून लोकांक टोमॅटो आनी सॅलेड भाजयेची चव 1 रुपया वाडय नासतना आदल्या दरांतूच दितात म्हूण साखळेची हॉटेलकान विजया लक्ष्मी सूर्यकांत मापारी हिणें सांगलें. गोंयांत सालाद भाजी, टमाट भाजी, हॉटेलांनी पातळ भाजी, चण्याची वा बटाट भाजी ही स्पेशली आसता. हांगा आतां बाजारांत टमाट खूब म्हारग जाल्लें आसा. ताका लागून आमी टमाट भाजी करिना अशें ना, सगळ्यांक मेळोंक जाय म्हणून टमाट भाजी, सालाद भाजी अशी करतात. आतां टमाट भाजीचे रेट 2-3 म्हयने जाले 150, 120, 140 अशें आसा. तरी आमचे केन्ना तशें सालाद भाजी आनी टमाट भाजी मेळना अशें ना. सगळे साखळेन आमच्या सगळ्या हॉटेलांनी टमाट भाजी आनी सालाद भाजी स्पेशलूच आसा आनी मुद्दम खावपाक लागून लोक येता आनी ताका मेळोंक जाय म्हणून लोकांची हे मागणी पुरोवंक जाय. ताका लागून आमी भाजयो ह्यो चालूच दवरल्या. केन्ना म्हारग जाले म्हणून आमची रेटूय वाडोवंक ना, तशी रेट तितकीच दवरल्या भाजयेची आनी 150 रुपया टमाट आसा म्हणून आमी म्हारग करून विकिना, त्याच रेटीन दिता. लोकांची हे एक सेवा म्हणपाची अशी आमी चालू दवरल्या. आतां पळोवंक वयशी जाल्यार 20 रुपया अशी भाजी दीत, 25 रुपयान भाजी दीत जाल्यार ही आमकां परवडना. तरी आमी ह्या भाजयेची रेट आतां म्हारग जावनी 20 रुपयानूच 25 रुपयानूच प्लेट दिता. म्हारगताय दिना आनी लोकांक म्हारग दिसता अशी साखळेन तरी रेट आमची सामकीच कमी आसा. हेची रेट भाजयांची जावं परवडना आमकां तरी आनी सगळे रेट भाजयांची खंयच्याच भाजयेची अशी सवाय अशी ना. टमाट भाजयेक म्हणून लागता आतां गाजर जावं बीन्स, वालपापडी वालपापडी जाल्यार 120 आसा आनी टमाट 150 आसा. तरी आमी ती करता आनी सगळ्यांक 20-25 रुपयानूच प्लेट करून दिता. चड म्हारग आमी काडिना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.